बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबडीनो आयच्या शिव वर्तमानात जेजू म्हणटा जी कोण म्हजी कशी करतात तीच म्हजी आवय तीच म्हजी भावा भयणां. देवाचें उतर आयकूंक वाचून नियाडून तें आमच्या जिवितान आमी आपणावया. जिवितान जाय ती बरी फळां दिवंक दर दिसाक आमी जेजूची खुशी करूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेटेन फावो बरी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. येपासो भाग्यो सदांच आनी कुवार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणटा. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आयज आपलो जल्माचो दीस समोरुमता सेराया रॉड्रिगीस हाच्या इतिहासा पासत आमी मागुया. देवान ताचेर शुभ आशिर्वाद घालूं ताका बरी भलायकी फावो करूं. तशेंच आमची मागणी आमच्यो गरजो भावार्थान भाग्योन आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पाडुवाच्या भाग्योन आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. मिकायस प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो इंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोभोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतांय तिका बाशानांत आनी गिलियांत चोरवाक वचून दी.
इजिप्तांतलो भायर सोल्लाय तेन्ना तुवें केलां तशें आतांय आमकां विजविता पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोकडेच बक्षिताय, पोटांत राग दवरिनाय. पूण दोळ्याक कोरपांत संतोसताय आनीक एकदां आमची दया कोर. आमचे गुन्यांव पांयां तोळा मोस्तून तांची पूड कोर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागा सोपूत दिलोय ताचे पोरमणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कळीत कोर आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवाळायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून पोत्तून हाडली. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिजी सगळीं पातकां लिपून नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो थंड जालोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडूंक एकठांय कोर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबरीच आसतलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेत तापूनच रावतलोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत कोचो नाय दोनया. तुजे पोरजेक आनी तुजे सोवें संतोश जिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कोर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Sorvispo तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी ताची बाब भयण पावूंक सोदली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितले लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयणां कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां. कोणूय स्वर्गार आसत्या बापाची कुशी करतात जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.
जेजू ख्रिस्ताचें शिवत महान हे मोगाळ भावभयणीनो, जेन्ना आमी कसलोय वावर करता वा आमी वावराक वेता, आमी ध्यान मन लावून आमचो वावर करता, कारण आमकां प्रमोशन जाय आसता, आमकां बरें पाक जाय आसता. पूण जेन्ना आमी वावर बरे तरेन करिना आमकां प्रमोशन मेळचें ना. आमचे ओत्मीक वाटेन तशेंच जर तर तुका स्वर्गीचें राज जाय, देवान दाखयल्ले वाटेर चलूंक जाय, जिवितान आमी देवाची खुशी करूंक जाय. जेजू म्हणटा, जी कोण बापाची खुशी करता तीच म्हजी भावा भयणां, तीच म्हजी आवय. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोणूच स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना, पूण जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच भितर सरतलीं. भाग्यवंत आसिसीचो फ्रांसीस, सेंट फ्रांसीस ऑफ एसिसी हो एक ग्रेस कळेचो मनीस आसलो. आनी त्या काळारकूय ग्रेस मनीस घोडे घेवन भोंवताले. आनी त्याच काळारकूय जायते कोडकार आसले, लेपर्स आसले. आनी आमी जाणात कोडकाराक कोड फुट्टात, गाये फुट्टात, तांकां वास येता, तांकां सगलो लोक पयस दवरता, तांकां गांवांतलीं भायर घालतात. आनी ताणें खंय कापीण मारूंक सांगूंक जाय आसलें की हांव एक मेळो मनीस, तूं म्हजे वाटेर येयनाका. आनी खंय एका दिसा खंय भाग्यवंत फ्रांसीस ऑफ एसिसी घोडो घेवन वेतना तो वाटेर कापीण आयकता. ताका गमता मुखार कोडकार आसा, आपूण ते वाटेर वचचो ना आनी तो खंय दुसरे वाटेन वचूंक सोदता. आनी तेन्नाच खंय ताका भितरले आनीक आवाज आयकूंक येता, गो एंड एम्ब्रेस दॅट लेपर, वॉच आनी त्या कोडकाराक तूं वेंग मार. आनी तो आपलेच भितर झगडटा. त्या कोडकाराक वास येता, कशे भशेन हांव ताका वेंग मारतलो. वो ताका ताळो पोत्तून आयकूंक येता, वच आनी ताका वेंग मार, तुका स्वर्गीचें सूख मेळटलें, तुका तारण मेळटलें. आनी तो विचारता, होच रस्तो आसा स्वर्गीचें राज फावो जावंक? आनी जेजू म्हणटा, होय होच रस्तो आसा, तूं वच आनी ह्या कोडकाराक वेंग मार. तो घोड्या वेला देंवता खंय, हे कोडकाराक आपल्या काक्यान दवरता खंय आनी ताका खंय आपल्या घोड्याचेर घालूंक हाडटाना खंय. तो कोडकार थंयसरलो नाच जाता. आनी तेन्ना ताका गमता की जेन्ना जेजूची कूड कुर्सावेली देंवयल्ली तीच कूड हांवें म्हज्या हातान घेतली. जेजू ह्या मनशा रुपान म्हाका मेळूंक आयलो. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना आमी बापाची खुशी करता तेन्नाच आमकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. पवित्र पुस्तकान आमकां जायतीं मनशां मेळटात जाणें देवाची खुशी केली. आंकवार मारिया आसा, ती म्हणटा, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. जेजू म्हणटालो, बापा म्हजी कशी न्हय पूण तुजी कशी जावं दी. जायत्या प्रवाद्यांनी, जायत्या भाग्यवंत मनशांनी बापाची खुशी केली आनी तांकां सासणीत जिवीत फावो जालें. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी इज्रायल पोरशेची खबर आयकता. आमी जाणात इज्रायल पोरसां देवान विचून काडलेली पोरसां, देवाच्या मोगाची पोरसां. पूण हीच पोरसां परतून परतून पातक करता, देवा आड उलयता, देवा सोशिल्ली पयस वेता. उपरांत तांकां पयस परदेसांत व्हरतात आनी थंयसर ती आपलें पातक रोडटा. देव तांकां परतून आपल्या गांव घरा हाडटा. आनी आयचे पयले वचप म्हणटा, आमचो देव मोगाळ काकलूतसार देव. तो आपले पोरशेक परतून घेता, पोरशेक परतून कास लायचो ना. तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमचें जिवीत बदलून देवाशी परतून येवंक आमी वावरुया. जाल्यार आयच्या शिव वतनान जेजू म्हणटा, जी कोण बापाची खुशी करतात तीच म्हजी भावा भयणां, तीच म्हजी आवय. आमी कशी करता गाय, वा आमी आमकांच जाय तें करता, आय मी एंड माय सेल्फ, हांव म्हजी कशी करता गाय. म्हाका सुमया सुमया म्हणून
कोणूच सर्गीच्या राज्यान भितर सरचो ना. तूं मिसाक वेताय, रितीरान वांटो घेताय, तूं मागणें करताय, पूण जिवितान कांयच बऱ्यो करून ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. तुजो भावार्थ आनी बऱ्यो करून बरोबर वचूंक जाय. युअर फेथ एंड गूड वर्क शूड गो टुगेदर. बोगाळ बाबडीनो, आमकां दिसता ह्या शिव वर्तमानान जेजू आपले आवयक, आपल्या भावा भयणाक ओकमान करता म्हूण. पूण जेजू ओकमान करिना, पूण जेजू तांची देख दिता, कारण ताणें आपल्या जिवितान बापाची खोशी केली. आमी आमच्या जिवितान बापाची खोशी करूंक, देवाचें उतर वाचून नियाळून जिवितान तें पाडूंक, आमच्या जिवितान जाय तें बरेंपण करूंक ह्याच मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची इतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेचे फुडारी आपल्या मुनियारपणाचे सेवेन देव काकुतीचे आनी मोगाचे साकोर जावं तांकां बापाचें बोल मागुया. जिवीत देवाचें देणें हें ओळखून घेवंक आमा समेस्तांनी वायट जिविताचो स्वभाव पयस करून पवित्र सोबेची शिकोवणे प्रमाणे जियोंक आमकां बापाचें बोल मागुया. आयज सिराया रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस समोरुंकता. त्या समयार तिणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापान तिका आपले सुभाव आशिर्वादान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगेपणान आमची मागणी, आमच्यो गरजो, जें कितें आमी मागूंक आयल्या आमी देवा मुखार दवरुया. बो मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. दर दिसाक आमी तुजी खुशी करूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C37 पेज 44. Unia भितर
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बाप्पाक मानता तसलें साबूड मागात. बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सोर पदवेदार आनी बोवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गूण एकाल तुज्या मोगान जिवून सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भाग्यवंताच्या मनाक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सभेन तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यामोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणी कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासरी करारचें रगत. पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ती वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut porgotuja. Tucea cursani puno život poda vorvi tu venamka sorojni somja. Sosarača sorvordara amči sorvorko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडूणची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता.
आनी जेजूची कुरान रगो शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा, सिमिया फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणोत जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीवंत सुजे, बागीवंत आंतोन, बागीवंत दोन आनी सोर काडी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एक पडाल सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी सगळीं दिर्गेवर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोनदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. सोमियाची शांती तनकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका खबरना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, the persons of other faith, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Povit kumnia fakot Catholic povit sobin bautis viatla tankans. कोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया. R38 पेज 196. तुझ्या हातात जीव प्राण मोसो, तूच मोसो आसरो. जिणेक मोशी तुझे विणे ना शांती ना परवासो. तुझ्या हातात
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुज्या आनी आमच्या भाव भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वर्सून ह्या जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका झाडवाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन मृता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन झाडवाईन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्ताच्या बुजवणदारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळूंक घे. ओचोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका. निर्मळाय आनी कोणवडाय, थोडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक
तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले हांव. Surya